गोंय महत्वाचे टुरिस्ट डेस्टिनेशन मात विमानतळार कितले टुरिस्ट देंवतात आनी कितले बाकीचे पॅसेंजर ते कळपाक एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आनी टुरिझम मंत्रालया कडेन वेवस्थाच ना। दाबोळी विमानतळार देवपी पॅसेंजरांचो आंकडो टुरिस्ट म्हूण दिल्ल्यान मिकीन पर्यटन मंत्री परोळेकाराक बरोच घुस्पायलो। मायकल लोबो आनी प्रताप सिंग राणेंनी फंड मारलें। निमणे यंत्रणा जाग्यार घालात म्हूण सांगून सभापतीन विशय गुटलायलो। तांच्याकडे अजून बसून मेकॅनिझम ना तेच म्हणटा म्हाका कळोंक जाय तेका मेकॅनिझम म्हाका म्हणटा हो आंकडो दिवपाक गोंयचे परचे होटयताय आंकडो दिन हो आमी जे आंकडे किंवा फिगर आसा पळय ते घेता एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडल्यान आनी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडल्यान जेन्ना आमकां दिलां पळय तेजे कडल्यान आमी दिता। जर तेंचे कडेन मेकॅनिझम आसा की भितर सॅग्रिगेट करून म्हणजे अशें की टुरिस्ट कितको हे तेंचे कडेन अजुनूय आहा जाल्यार म्हाज्यान फुडल्या एका दिवं येता। तेणी सांगला आमकां ट्युरिझम डिपार्टमेंट केन्नाच येवंक ना हिंगा मिटींग घेवपाक। तुजे डिपार्टमेंटाचे मुनीस थिंगा कोऑर्डिनेट करपाक जाय एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन। तेणी मागला कितले टुरिस्ट आयले विजाज ऑन अरायवल यू शुड हॅव नोन बाय नाव। नो पण तांच्यांनी हांगा स्पेशल मिनिस्टर इज नॉट व्हेरी इनकॉम्पिटंट पर्सन। व्हेरी गुड व्हेरी गुड। विजा ऑन अरायवलाचेर येयल्या FIT टुरिस्ट येयल्या रेग्युलर फ्लायटीन टुरिस्ट येयल्या अशें जर विचारलें हांव तुका दितलो आहलो। स्पीकर सर जबाब तेणें तशें दिवपा जाय न्हू। हांव जबाब स्टॅटिस्टीक दिता आसतना तेणें म्हाका तशें सांगपा जाय बाबा उमके 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 भाशेन येयले म्हूण सांगपा जाय आशिल्लें। म्हाका प्रश्न तेका मेकॅनिझम ट्युरिझम ऑथॉरिटी नाका। We are a tourism state. I think whatever information honorable members are demanding should have been there with you. Your department, please pull them up. They have not done their homework. You need to know and have a mechanism as to how many tourists arrive at the Dabolim airport. These are simple things. If there is no mechanism is in place, please put it in place. 15 दिसां भितर गोंयच्या ज्या शाळांनी स्वतंत्र हेडमास्टर ना तांकां हेडमास्टर मेळटले म्हणून शिक्षण मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान विधानसभेत उतर दिलां। 70तले पुराय वेळ हेडमास्टर नाशिल्ल्या स्कुलांचो विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणेन विशय काडिल्लो। 70त खंय 18 स्कुलांक पुराय वेळ हेडमास्टर ना। Posts of headmasters of government high schools in Satari Taluka. I would like to know which are these schools where they are situated, and which are the schools where these posts are vacant. In Satari, there are 18 number of government high schools do not have independent headmaster, and in these 4 government high schools, charge is given to the neighboring school headmaster. I want to know. I have initiated steps, and I have come to a stage where probably in a week or maximum fortnight. Give the reason also if the honorable member is interested in knowing. But in next fortnight, all your high schools and including other high schools in the rest of the state, all government high schools will have independent headmasters. पंचायत मंत्री आल्लेकारान सभापती असताना अधिकाराचो गैरवापर केलो म्हणून विजयान आरोप केला। धारगळ पंचायतींत लायब्ररियन म्हूण एकल्या कोणाची नेमणूक करची न्ही, प्रक्रियेत चुकल्या म्हूण आल्लेकारान खंय चीट बरयल्ली। आल्लेकार म्हणटा ताणें चुकीचें कांयच बरयल्लें ना, आदेशूय दिल्लो ना। आयिल्ल्या कागाळीचेर पंचायतीक फक्त सल्लो दिला। सभापतीक खंय तसलो अधिकार आसता। In this we come to know that this is a clear-cut abuse of power. Then Speaker and the MLA of Padney wrote a letter from the Speaker's letterhead with an outward number to the village panchayat secretary of Dargad, saying that the person should not be given a job. His job should be kept in abeyance because somebody else has said he is going to go to the court. लोक गोंयचे लोक ओगी रावचे ना, फुडलो सरकार काय BJPचो जावचो ना, सो हे सुटचे ना हे हांव सांगूंक सोदतालो। एखादो मनीस आपापली जी कुवत आसा आणि लेवल आसा त्या प्रमाणे विचार करता। विजय सरदेसायाचे समज लेवल सकयल आसा जाल्यार तो त्या पद्दतीन उलयतलो। हांव ताच्या कुवती बद्दल हाचे बद्दल हांव कितें उलोवं आनी ताचे बद्दल ताका जर हें कितें दिलें वाचूनच कळना हें कितें बरयलां हांवें ताका कोर्टांतल्यान रिलीफ दिलो, रायटली ऑर रॉंगली वॉट एवर इट इज, ताका मेळ्ळो न्ही रिलीफ। सो वेर इज द इशू नाव?
तुम्ही स्पीकर म्हणून इन्वॉल्व. Yes, I have done it. I don't deny that. I have not interfered in the process. हांवें तांकां सांगलां की तो प्रोसेस चुकीचो आसा ताजें म्हणणें आसा. लूक इनटू इट, एक्झामिन इट and appropriate and keep the said proceedings of selection and abeyance for the time being. This is not my order. This is my ताका एक हें आसा, लेटर आसा, इंटिमेशन आसा. ताणें करप न करप ही ताजी जबाबदारी आसता. खंयचे आरोप खंय करपाक जाय हाजें भान ताका आसना. ड्युटेवेल्या लायफगार्डां कडेन मेतेर जावचे न्ही म्हूण संपावेले लायफगार्ड आनी आयटकाक दिल्लो एक्स पार्टे आदेश पणजेच्या कोर्टान फाटीं घेतलो. संपार आशिल्ले लायफगार्ड आनी युनियन कामार आशिल्ल्या लायफगार्डां कडेन मेतेर जायना म्हूण कळिल्ल्यान कोर्टान आदेश फाटीं घेतला. दोबरात पगारांनी काडिल्ले 17 लायफगार्डांक परत नेमचे म्हूण सगळे लायफगार्ड 15 जाली संपार आसात. यो एक विराम.